तर एकूच बीच आमचो आसा आनी तो बीच कांय कारणा खातीर खूब घाण आशिल्लो तेन्ना लास्ट टायम हांवें एसेंब्लीन हो इश्यू रेज केल्लो आनी रोखडोच म्हणजे आज हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ट्युरिझम मिनिस्टर म्हणजे पयरूच असेंब्लीन आमी रेज केला आनी आज ऑनरेबल मिनिस्टर येवन ताजी आज आमी पयले नुस्तेकार भाव आमचे बरोबर आशिल्ले हांगचे स्थानीक लोक आशिल्ले आनी सगळ्यांकूच जाय की हो बीच क्लीन जाल्लो आनी आमकांय बी जाय आमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या बिचाक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा पयलीं खाऱ्यावाड्यार म्हणटा ते दुयेंत मनीस बी हांगा न्हांवपा येताले असो तरेन बीच आज खंय तरी खूब वायट अवस्थेन आसा आनी त्या खातीर हांवें जी मागणी केल्ली की आज ऑनरेबल मिनिस्टरान आयला ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या ते सांगतले म्हणून हांव सगळ्या नुस्तेकारांक आनी सगळ्या ह्या भागांत रावपी सगळ्या लोकांक सांगता हो एकूच बीच आमचो वास्कोकारा खातीर उरला आनी सुंदर बीच आसा तो मेंटेन करपाचें ट्युरिजमाचेच नाल्यार गव्हर्मेंटाची जबाबदारी न्ही जाल्यार आमी हांगा रावपी सगळे लोक नुस्तेकार भाव आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे लोक आसूं आनी सगळ्यांनी सपोज क्लीन दवरलो जाल्यारूच हो बीच क्लीन उरतलो आनी तो बीच क्लीन उरलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी आमी हांगा वास्को भितर करूंक शकता थ्रू ट्युरिजम आतां रोखडोच आमचो गणपती येता आनी आमी पयला पसून गणपती पसून कितली वायट अवस्था आसता म्हणजे वेवस्थीत आमकां विसर्जन पसून करपाक मेळना ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां की तुमी ज्या दिसा ठरयतात म्हणजे नुस्तेकार भाव तुमी कित्याक आज आतां तांचो सिजन सुरू आसा त्या दिसा पसून आमी ते बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह सुरू करता आनी तो बीच तुमकां क्लीन करून दिता ताणें आमकां थोडी इन्स्ट्रक्शन दिल्या सुलभ शौचालय ऑपरेशनल आसपाक थोडे ते सिवरेज खंय आसा थंय एक STP नाल्यार कितें तरी जिरवण करून तें बंद जावपाक जाय तें आमी सगळे एग्री जाल्या आनी अशें करून म्हाका दिसता एक कॉर्डिनेटेड आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सपोज हो केलो हो परसो बीच आमी रेस्टोर करूंक शकता आनी त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतले बेगीन म्हणजे ह्या सरकाराचें एक बरें आसा की सगळे मंत्री इमिडिएटली एक्शन मोडान येता त्या खातीर तांचे हांव देव बरें करूं तर तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की हाजे फुडें उडोवं नाका की बीच तांचो तांणी तो बीच सांबाळपाचो आनी त्या प्रमाणे तांणी बीच तो दवरलो तांकां आनी सगळ्यांक बरें आपल्या घरान येतकर हांव समज म्हज्या घरान कांयच कोयर दवरना हे सगळ्यांचे घर जाय सगळ्यांनी आपापले वाटो सांबाळपाचो Tourism Minister, you see a very good potential on this beach. गोवा इज हॅव्हिंग 104 किलोमीटर्स ऑफ प्रिस्टाईन कोस्टलायन वास्कोचो हो एकूच बीच आनी कितलो सुंदर बीच तो पळय हांगाच्यान तुका जे व्यू मेळटा बाकीचे मेळटा इज व्हेरी युनीक फ्रॉम द अदर प्लेसीस सो ईच पार्ट ऑफ गोवा हॅज इज ओन युनीक फीचर्स विच इज डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट वास्को हॅज इज ओन फीचर्स एंड आय एम व्हेरी हॅपी द वे दाजी हॅज पुट इट to glorify it and get it back. Look forward to everybody's support to putting it back into action. I have asked director also to ensure the team starts moving in line with our Dajibab's expectation. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.